दिवचले मतदारसंघाची नव्या तरेन उदरगत करपा खातीर भाजपाक तेंको दिला अशें नव्यान वेंचून आयिल्ल्या दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें सांगलें। कसलीच मागणी करूंक ना, पूण मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार उदरगत करपाक सोंपें जातलें अशेंय ताणें म्हळें। गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधित्व कडेन ताणें उलयलें। इंडिपेंडेंट असल्यामुळे खूपशे चॅलेंजीस आशिल्ले। इंडिपेंडेंट असल्यामुळे जरी आमी म्हणून आमचें ऑर्गनायझेशन बरें आशिल्लें, फंड्स वॉज अ बीग प्रॉब्लेम। लोकां कडेन फर्स्ट टायम आशिल्लो, सो लोकां कडेन पावपाचो खूब प्रॉब्लेम आसलो। फर्स्ट इलेक्शन हें म्हज्या लायफाचें। म्हाका सगळें म्हणजे लोकांची घरां वचून मेळपाचें, तांकां कन्विन्स करपाचें, कित्याक आमी इंडिपेंडंट असल्यामुळे पयलीं लोक खंयचे तरी लिडरा फाटल्यान आशिल्ले, वेदर इट इज BJP, MG, खंयच्या तरी लिडरा फाटल्यान आशिल्ले ते। तांकां कशें कन्विन्स करतले ही व्हडली चॅलेंज आशिल्ली, कित्याक म्हणून तांच्यांनी म्हज्या फुडें फाटल्यान रावपाचें। पण तरी आमचे बिचोरचे लोक खूब बरे आशिल्ले। तांच्यांनी मनान ठरयल्लें की तांकां नो फेस जाय, तांकां एक चेंज घडोवपाक जाय, आनी त्यामुळे ते कन्विन्स जाले। प्लस तांच्यांनी म्हजो फाटलो करियरय चॅक केलो की बाबा 20 वर्सां भितर कशें काम केलें, आनी हांव प्रूव केलें इलेक्शन जावच्या पयलींच की बाबा हांव एक शब्द दिलो, हांव त्या शब्दाक रावतलो म्हणून। पळय, म्हजो सदांच हांव जेन्ना कॅम्पेन केलें तेन्ना म्हजो एक आसलो बिचोलीचो विकास, बिचोलीचो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। आनी हो म्हाका जेन्ना हांव लिडरांक, सेंट्रल लिडरांक मेळ्ळें, आमच्या लोकल लिडरांक, दे हॅव प्रॉमिस मी की म्हाज्या त्या प्रोग्रेसाक ते खंयच ब्लॉक नासतले, ते म्हाका फूल सपोर्ट करतले। CMान प्रॉमिस केल्ले आसा, आनी म्हाका खबर आसा की आमचो CM जेन्ना अशे प्रॉमिसीस करता ताचो विश्वास आसा, ताचो तसो पास्ट रेकॉर्ड आसा।